टॅक्सीकारांची जे लोकल्स आसा त्यांची बाजू मांडपाक जाय आसा. आज जर तेणी ती बाजू मांडलेली जाल्यार आमकां हे फोटा मायल्स ते एप्स हे येवपाक नासले. आनी दुसरी गजाल सांगप म्हणल्यार आतां हे आमचे एप प्रॅक्टीस हे आमी ताका हेजेर पयलींच सांगिल्लें तुमी प्रॅक्टीस करता न्हू करा, पूण आतां ऑलरेडी तेंच्यानी 2 हेजेर प्रॅक्टीस केल्ली आसा. एक गोवा एप आनी दुसरो म्हणटा तो फोटा मायल्स एप. तितून कितें प्रोग्रेस आसा ते सांगता प्रोग्रेस आसा, पूण आसा खंय प्रोग्रेस आसा दिसपाक जाय न्हू. आतां एक टॅक्सी कार जे तुमी भायले हाडून भरल्यात तेच तितून प्रोग्रेस करता. तेच आतां 4,000 5,000 जोडटा म्हणटा हांगाच्यान वता एअरपोर्टच्यान थंयची भाडी चोरून हाडटा, थंय मागीर झगडी जाता. ते प्रॉब्लम जाता. आमी सुद्दां फाल्यां सगळें एप केलो कितेंय जालें न्हू, प्रॉब्लम हे टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक जाय मानता, पण तुळशीन सांगलां ती टॅक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करपाक आमी काय सोल्युशन दिल्लें, आयकपाक रेडी ना. इजी सोल्युशन सारकें आनी इट्स अ व्हेरी इजी. तुजे हे एप्स हे ते सोदपाची गरज ना. आमी आतां कशें हॉटेलां सोदूंक गेल्यार कशें येता मोबायलाचेर डायरेक्ट कोणी टॅक्सी सोदली जाल्यार बाबा टॅक्सी अवेलेबल गोवा टॅक्सी नोटिफिकेशन रेट कितके पॉयंट टू पॉयंट ह्यो रेट आहा, किलोमिटर असो रेट आसा, हें हायर आसा जाता. आनी कित्याक हे इतके मागता म्हणून खबर ना. आनी ऑलवेज ते कितें म्हणटा कॉम्पिटिशन सांगता. कित्याक कॉम्पिटिशन जाय? हे एप येता ते कॉम्पिटिशन करपाक येता. जर तर गव्हर्मेंटा कडेन इतकी कॅपॅसिटी आसा जाल्यार तेणी वो रिवॉर्ड करून दाखोवपाचो. जो आतां 36 केला तो 12 रुपया कर मरे रेट. आसा कॅपॅसिटी आल्या गव्हर्मेंटाक. तो कित्याक 12 रुपया करिना रेट? तो 36 कित्याक केलो तेणी? थंय तुमकां कितें तरी लागता की बाबा आमी ऑफिशियली खंय तरी वी आर फॉलोईंग द प्रोटोकॉल एंड फॉलोईंग द इकॉनॉमीक हें म्हणटा तशें एक्सपर्ट. ही पॉलिसी वो गॅजेट आतां स्क्रॅप करपा खातीर कितें करतले तुमी? आमी जे कितें स्टेप्स आसा आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स घातल्या. सजेशन आनी दिवपाची गरज ना. सजेशन्स आमी हे जे कावंटर करता तितके पुरो. आमी ऑब्जेक्शन घालतले, आमी कोर्टानूय वयतले, आमी सोडचे ना. कित्याक हेज्यान पयलीं ही जी सप्रेस करून ही परत काडल्या तेणी. हांवें तुमकां जसो सांगल्या तो हेजेर पयलीं तेणी हो जो ब्युरोक्रेट्स आसा डायरेक्टर आहा पिरामल तो बरे भशेन आपूण बरो हुशार म्हणटा तो हांवें म्हाजे तुमच्या थ्रू माध्यमासून एक आमच्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक म्हणून सांगता हांव. हे जे ब्युरोक्रेट्स येता IAS येता तेंच्यांनी हांगा येयल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीन 6 म्हयने तेणी आख्ख्या स्टेटीची पयली द बेजीक स्टडी करपाक जाय. वॉट टायप ऑफ बिजनस समज तो खंयच्या प्रोटोकॉलान आसा न्हू त्या प्रोटोकॉलानसून तेणी बेजीक स्टडी करून मागीर फुडली डिसिजनां घेवपाक स्टार्ट करपाक जाय बाय रेफरींग टू द पर्टिक्युलर सोसायटीज डिपार्टमेंट्स आनी सगळें. हें कितें जाता तो आतां आवटसायडर्स जे व्हडले प्लेयर्स आसात ते इन्फ्लुयन्स करता आनी तेज्या हेजेर उतरांचेर तेंच्या मिनिट्साचेर तेंच्या मॅरिट्साचेर ते हे गायडलायन्स काडटात. ही गायडलायन्स पयलीं काडलेली त्यो गायडलायन्सीक तेंच्यांनी सप्रेस करून आतां हे परत गायडलायन काडले आनी ह्या गायडलायन्सीन डायरेक्ट लायसन कोणूय काडूं येता. व्हडलो कोण पयशाकार आहा एक दिल्ली बसला तो येतलो आनी हांगासर हे 20 लाख हे 20 लाख स्पेंड करतलो काडटलो. पणजे व्हडले ऑफिसान बसतलो, व्हडले IPS ब्युरोक्रेट्साक घट धरतलो, हांगासर कोणाकूय भाडें उखल म्हणून सांगतलो हॉटेलान आनी आमच्या टॅक्सीकाराक बाबड्या गरीब टॅक्सीकाराचेर अन्याय करतलो. पुलीस डिपार्टमेंटान हॅरेसमेंट करतलो. आनी तेन्ना जेन्ना आमी हें विचारूंक वयतले तेन्ना ते कितें सांगतले खबर आहा? आय हॅड टेकन अ लायसन, आय हॅड ओन द लायसन. आपूण ओनर, म्हाका हांगा ऑफिशियली रायट मेळ्ळ्या. तो कित्याक काडयता आपले? दीस वील कम इन फ्युचर्स. हे इम्पॅक्ट हे इंटरॅक्ट हे अशें एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून आमकां हें जाय. कित्याक हे पयशे भरून आमी लायसन काडून बसोंक शकना आनी आमकां नाका तें. तुम्ही ते म्हणटा आतां तुमी ट्रेडिशनल टॅक्सीवाले आतां समज ॲप आयलो, हायपोथेटिक ॲप आयलो, सो तुमी आपलो ट्रेडिशनल बिजनस वाचोवपाक प्लॅन बी कितें आसा तुमच्या कडेन? आतां समज तो ॲप आयलो कितें करतले? प्लॅन बी पयलींच कसो सांगतले आमी तुका? आतां पळय ह्यो गायडलायन्स हे आतां तेणी जे कोण आतां लायसन्स ओन करतले तांकां लागून गायडलायन्स काडल्या. ऑलरेडी आसा ते इलिगल. हे ऑन रिकॉर्ड सांगता तो पिटासी सॉफ्टवेअर इज अ इलिगल तेणी करून ताका फ्रॉडुलंटली लायसन दिला आनी ते तशेंच रिन्यू करता. GST भरता म्हणून जालो तो. तुवें कितें नॉर्म्स फॉलो केल्या, गायडलायन्स फॉलो केल्या आनी हेजेर ताका बरयलां बी, ताका सेव करपाक बरयलां. दोज हू आर एक्झिस्टींग लायसन कॅब एग्रिगेटर आहा तेणी ह्यो गायडलायन्स फॉलो करपाच्यो म्हणून. तूं तेजें स्क्रॅप कर मरे आनी ताका सांग हेजे अंडर लायसन परत काड म्हणून. पळोवया जाता जाल्यार. जशें तेणी सांगलें न्हू 30 दिसां भितून ताका तें स्क्रॅप करूंक सांग लायसन आनी हेजे अंडर परत लायसन काड म्हणून सांग. ते तेंचे कडेन जे पिटासी सॉफ्टवेरान जे कितें केलां वी हॅज प्लेड द रोल इन दीस गोवा गव्हर्मेंट वीथ हँड ग्लाव्स वीथ ब्युरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स. व्हेरी डर्टी गेम. दे आर ट्रायंग टू किल अस.
ट्रेडिशनल टॅक्सी आमचे नीज गोंयकार आहा तांकां मारपाक केला तेंच्यांनी हें सगळें आनी जर हें ना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां क्लियरिटी सांगपाची दे हॅव टू रेफर एवरी टायम अस बिकॉज वी आर स्टेक होल्डर्स आमच्या वांगडा ते केन्नाच इंटरेक्ट करूंक ना आनी आमच्या वांगडा केन्नाच हें करूंक ना हे फकत आतां चलना हे आमी पळय लोकल आमचे गोंयकार आहा पळय जे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा पळय तांकां तेंच्यांनी काबार करून ते आतां सेल्फ एम्प्लॉयड आहा पळय ते तेंच्या दुसऱ्यांच्या अंडर घालून आमकां तेंचे कामगार करूंक सोदतात ते हें कितें चल्लां गव्हर्मेंटाचें कांयच सजमाना तेंच्यांनी आमचें कितें तरी आमकां फुड्यान व्हरोन बसोवन आमचें आयकचें विदावट इंटरेक्टींग विथ अस ते आपली डिसिजनां घेतात जाय ती गॅजेटां काडटात जाय ती हें काडून दितात आमकां म्हणजे तेंच्यांनी दिवपाचें आमी घेवपाचें कितें चल्लां तें कांय सजमाना आमकां इन फ्युचर टॅक्सी बिझनस हो तुमचो लोकलांचो सोंपपाच्या मार्गाचेर आसा आमी म्हणून आमी सोंपोवंक दिवचे ना सोंपपाच्या मार्गाचेर कांय ना एक टायम गव्हर्मेंटाक सोपयत पूण टॅक्सी जे लोकल्स आसा पळय ते सोंपपाचे ना आमी- जाले न्हू एक जालें जाल्यार जेलो आंदोलन सुद्दां जावं शकता बसूं आमी भितर कांय प्रॉब्लेम ना पोटा खातीर जर भितर बसचें पडलें जाल्यार कांय इशू ना तर भायर रावन मरतलेच ते भितर रावन मरुया कांय प्रॉब्लेम ना पण एक मार्गान सगळे टॅक्सीकार एके मोटीन आमी आसा आनी त्याच मोटीन आमी भितर सुद्दां व्हरपाक आनी बसपाक सुद्दां आमी रेडी आसा पण टॅक्सीकारांक सोंपोवपी एक कॅब एग्रिकल्चर जर येयले गोंयांत जाल्यार हेवटेन मारामारी जातल्यो आनी मारामारीचो जो हे आसतलो पळय हो गव्हर्मेंट आसतलो कारणीभूत हो गव्हर्मेंट आसतलो आनी तेणी कोणाचेरूच घालप ना एक टॅक्सीकाराक सांबाळपाचो आयज जिम्मेदारी ह्या टॅक्सीकाराची ह्या गव्हर्मेंटाचेर आसली पण आयज हो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा आनी आमच्या टॅक्सीकाराक आयज जे लाचार करून सोडला पूण आमी लाचार जावचे ना आमी हेजे आन्सर दितल्यान जर कोणी येता कितें जाल्यार आमी टॅक्सीकार ट्रेडिशनल धंदो हो सोंपोवंक दिवचे ना कशेंच सोंपोवंक दिवचे ना जालें जाल्यार जेलभरो आंदोलन करपाक सुद्दां आमी रेडी आसा घाला भितर कांय इशू ना देव बरें करूं तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी अरे वा योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव